हे गायज वेलकम बॅक टू माय न्यू ब्लॉग। कशी आसा सगळी तुम्ही? आय होप सगळी बरी आसतली आनी सगळी बरी आसपाक जाय। आमी बीन बरी आसा। सो फायनली म्हणटा तसो आयचो व्हिडिओ हांवें स्टार्ट केलो। एक्चुअली सकाळच्यान प्लॅन करताले की बेगिनाच असो व्हिडिओ करतले म्हणून, बट घराच्या कामान इतले बिजी उरता की व्हिडिओ करपाक बीन पॉसिबल जायना। सो फूल डे तर असोच गेलो। आता सांजची न्हय 4 जाल्ली आसा। आता खंय तरी हांव व्हिडिओ स्टार्ट करता आणि घराच्या कामांनी न्हय आनीकूय थोडीशी कामां आसा ती माझी तशी पेंडिंग उरलेली आसा। स्पेशली म्हणटा तशी मसाले रिलेटेड कामां थोडी फारशी पेंडिंग उरले। सो फायनली म्हटलें ती आयज करून घेवया आणि फाल्यां कशें करून ऑर्डरी जे आसा ते म्हाका पोस्ट करूंक जाय। खूप जाणांक क्वेरी सुद्धा आसा की सुप्रिया आता तू मसालो बीन सेल करिना। एक्चुअली हांव मसालो सेल करता। सगळे म्हजो अपडेट आसता तो व्हॉट्सएपार वयता। थोडी जाणां जी कनेक्टेड आसा व्हॉट्सएपार तांकां खबर आसतलें हांव व्हॉट्सएपार सगळे अपडेट घालता। पोस्ट केले कितें केले मागीर ऑर्डरी पॅकिंग बीन केले हे सगळे सद्या न्हय म्हणटा तशें व्हॉट्सएपारूच हे करता। व्हिडिओन हांव डेली अशें दाखयना तुमकां की ऑर्डरी चालू आसा म्हणून। सो ऑर्डरी म्हणजे चालूच आसा आणि थोडे फारशे क्वेरी आसा तुमचे ते फुडें हांव क्लियर करतले। सो आयचो व्हिडिओ जो आसा तो मेन म्हटल्यार धाकटो असो आसतलो कारण सद्या न्हय टायम एडजस्ट जायना म्हाका आणि ऑर्डरी मेजर अशें आसले जे म्हाका पोस्ट करपाक टायम गावनासलो। सो फायनली आयज कसो कसो टायम काडला। खरें सांगूंक न्हय जाल्यार सकाळच्यान इतले बिजी आसले सांगूंक शकना तुमकां। सो आता म्हणटा तशें फायनली टायम काडला आणि सद्या तर 4 जाल्ली आसा सांजची। सो फटाफट म्हाका ऑर्डरी पॅक करून घेवंक जाय। मेजर अशी ऑर्डर आसा 5 किलाची ती म्हाका पॅक करूंक जाय। तेज्या भायर आनीकूय अर्दो किलो बीन अशे तरेन आसा ऑर्डरी ते हांव आतां पॅक करतले। आणि लास्ट व्हिडिओन तुमकां सांगलेलें एक्चुअली की हांव संजयाची हेल्प घेतले बट संजयाक पॉसिबल जायना। तोय बीन कामान खूब बिजी आसा आणि म्हाजें हांगसर गडबडीन काम चालू आसा तरी बट आसूं म्हटलें बाकीची सगळी कामां आयज मातशीशी आतां हांवें सायडीक दवरल्या आणि आतां हांवें टायम दिला तो म्हटल्यार मसाले। सो तेच बरोबर थोडे फारशे क्वेरी आसा तुमचे ते फुडें क्लियर करतले हांव। ओके, सगळ्यान पयलीं फटाफट मसालो पॅक करून घेवया। मेन म्हटल्यार 5 किलाचो आसा तो आणि क्वॉर्टर केजी म्हाका पॅक करूंक जाय। आनीकूय थोड्यांचे क्वेरी आसा जे म्हाका व्हॉट्सएपार विचारतात थोडी जाणां कसलो मसालो स्टॉकान आहा हे तुमकां फुडें सांगता। ओके, सगळ्यान पयलीं मसालो पॅक करून घेता आणि पळयता मम्मी जर हेल्पाक बसली म्हाजे वांगडा जाल्यार खूब बरें आसा। जितले बेगिना काम जातलें कारण घरा कडेन काम चालू आसा परत उठोन न्हय थंय वयचें पडटा तेका लागून खंय तरी व्हिडिओक लेट जालो। ओके, सो कळ्ळें आसतलें तुमकां। सो चला दाखयता तुमकां स्टॉकान खंयचो मसालो आसा तो। आणि मसालो आता येतलो स्टॉकान म्हटल्यार आता दिवाळी येतली मागीर परत क्रिसमस येतले। सो सगळो मसालो स्टॉकान हाडटले हांव। इवन फिश करी मसालो सुद्धा हांव स्टॉकान हाडटले कारण आता थोडे दिसांनी वत सुरू जातले वत पडटले। सो मिरसांगो सुकोवंक बीन बरें गावतले। सो कळ्ळें आसतलें तुमकां। तर चला फटाफट मसालो पॅक करून घेवया आणि म्हणटा तशें फटाफट काम क्लियर करया मागीर म्हाका घराय बीन वचूंक गावतलें। सो सगळ्यान पयलीं तुमकां दाखयता मसालो कसलो स्टॉकान आसा आणि कसलो म्हाका पॅक करूंक जाय आणि तेची क्वॉलिटी कशी कितें आहा तें बीन तुमकां दाखयता। आणि मसालो एकदम फ्रेश आसा। ओके, हालींच केला आमी। सो चला पळोवन घेवया पयलीं। पॅकिंगेक बसच्या पयलीं न्हय सगळे हांगसर हांवें हाडून दवरले जे म्हाका आतां मेजर अशें अर्जंट अशें जाय ते म्हटल्यार हो न्हय ऑलरेडी पॅक केल्लो आसा 1/2 किलो। सो बरें जालें आतां 5 किलो ऑर्डर म्हाका पॅक करूंक जाय। सो हांगसर हे पॅट काडून दवरला हांवें डबे दोनूय म्हणटा तशें। हेतून थोडो मसालो आसा हेतून थोडो मसालो आसा ते आतां फटाफट म्हणटा तशें पॅक करून घेवया। सगळ्यान पयलीं धाकट्या डब्याक हे करतले हांव म्हटल्यार तो घेतले मागीर त्या डब्याक हे करतले। सो दाखयता तुमकां कशे तरेन फ्रेश मसालो आसा तो। सो कळ्ळें आसतलें हांगसर अशे तरेन हाडून दवरला सो म्हाजें काम बेगिनाच जावंक जाय। आणि ही पळयत हे घेतले हितून थोडो मसालो आतां काडटले हांव आणि थोडो करून पॅक करून घेतले। सो आतां आमी चेक करया सगळ्यान पयलीं मसाल्याची क्वॉलिटी कशी आहा मसाल्याचो कलर चेक करया म्हटल्यार मसाल्याचो कलर तुमकां दाखयता। अशा तरेन न्हय आमी डब्यांनी मसालो पॅक करून दवरता सो आमकां इजी जाता। म्हटल्यार जो सेल करपाचो आसता तो सेपरेट दवरता पॅक करून आणि घरान आसता तो आमचो सेपरेट आसता। मुद्दाम सांगता कारण कालूच म्हाका कोणी तरी विचारलेलें की सुप्रिया तूं मसालो कसो पॅक करून दवरता हे सांगतलें हांव। सो हो पळयात आमचो मसालो म्हणटा तसो ओपन करताच न्हय वास घमघमीत येता सामको हो पळयात। सो सगळ्यान पयलीं हांव न्हय कायलीन काडून घेतले आणि तुमकां मसाल्याची क्वॉलिटी दाखयता। कलर हो पळयात पळोवंक शकता तुमी। हो पळयात मसालो गरम मसालो आसा सद्या स्टॉकान तोच म्हाका पॅक करपाचो आसा पळोवंक शकता तुमी। हो पळयात एकदम वास सुटला सामको। हो पळयात हो मसालो सद्या हांव पॅक करतले
सगळ्यात पयलीं न्हय कायलीन काडून घेतले, मेन म्हटल्यार मिक्स करून घेता सगळो. सो आता कायलीन काडून घेतले. तर गायज हो पळयात आता कायलीन म्हणटा तसो काडून घेता, म्हणजे म्हाका पॅकिंग करपाक खूब इजी जातलो. सो कारण टोटल न्हय 5 किलो पॅक करूंक जाय आनी सेपरेट सेपरेट पॅकेटां करपाक जाय म्हाका. तो 1 किलो जाल्यार बरें जाता आसले, बट सेपरेट सेपरेट आसा, क्वॉर्टर केजी. सो मातशे ऑर्डरी म्हाजे न्हय सद्या डिले जाता, कारण काम चालू आसा न्हय घरा कडेन, तेका लागून. नाल्यार बरें जाता आसले. हे पळयात. सो अशें करून आता पॅक करूंक स्टार्ट करतले. सो जितलो जाय न्हय तितलोच काडून घेतले हांगसर. जर कोणाक दिवाळेक बीन मसालो ऑर्डर करूंक जाय जाल्यार तुमी एडवान्स बुकींग करून दवरूं शकता. सो स्टॉक येयलो काय हांव तुमकां कॉन्टेक्ट करतले, कारण आता दिवाळी येतली रोखडीच, तेका लागून एडवान्स सांगा म्हाका म्हणजे बरें जातलें. हे पळय. सो आता पॅकिंगेक घेता हांव मसालो. हांगसर न्हय सद्या एंट्री मारल्या ती म्हटल्यार मम्मीन. ही पळयात मम्मी हाय हॅलो पळय हाय करता तुमकां, कारण मम्मीची सद्या हेल्प घेतली मातशी बस म्हटलें, कारण 20 पॅकेट्स न्हय ते पॅक करूंक जाय म्हाका, तेका लागून एकले कडेन जावचें न्हय फटाफट म्हणून. सो हे पळयात सद्या मम्मी हांगसर मसालो मिक्स करता आनी आतां पाव किलो मसालो पॅक करपाक स्टार्ट करतले आमी. 1 किलो आसले न्हय जाल्यार बेगिना जाता आसले, पाव किलो म्हटल्यार मातसो टायम वयतलो न्हय गे. सो हे पळय हांगसर पॅकेट्स बीन हांवें हाडून दवरला, म्हणजे बरें जातलें. पाव किलाचे हे दिसता, हे हय ते पळय पाव किलाचे मशीन हाडटा. तर गायज चला हांवूय मम्मीक हेल्प करता आनी बेगिना काम करून घेता. सो कोणाकूय मसालो जाय जाल्यार ऑर्डर करूं शकता. स्क्रिनीचेर कॉन्टॅक्ट नंबर दिल्लो आसा, एनी टायम म्हाका कॉन्टॅक्ट करपाचें. आनी तेच बरोबर आमची पॅकिंग स्टार्टींग म्हणटा तशी क्वॉर्टर पासून स्टार्ट जाता. क्वॉर्टर, हाफ केजी, 1 केजी आनी तेज्या मागीर तुमी आमकां बल्कान सुद्दां ऑर्डर दिवं शकता, जशी तुमकां जाय तशी. सो स्क्रिनीचेर ऑलरेडी नंबर दिला, तेचेर कॉन्टॅक्ट करून तुमची ऑर्डर तुमी बुकींग करून दवरूं शकता. थोडी फारशी पॅकेटां आमी भरून घेतली, थोडी फारशी म्हटल्यार ओवरऑल हाफ पॅकेट्स आमी भरून घेतलेली आसा. आतां वेट करपाक जाय, वजन करपाक जाय. ही पळयात हांगसर भरून घेतलेली आसा. आतां ही वजन करतले, एक्स्ट्रा आसा या कमी आसा ते परत भरपाक जाय. सो मम्मी बसले म्हणून बरें जालें, मातशें बेगिना जाल्यार एकल्याक जाल्यार भरपाक मातसो टायम लागता न्हय. सो आतां फटाफट कितें करतले, वजन करून घेतले आनी मागीर पॅकिंगेक बसतले. परत लेबलां बीन घालपाक जायना, परत आसले तशें बॉक्सान पॅक करूंक जाय, कारण हेका लागून पोस्ट करूंक जाय न्हय, तेका लागून. सो चला ही आतां वजन करून घेवया. तरी मम्मी कितली जाली? 13 जाली. 13 पॅकेटां ऑलरेडी मम्मीन भरून घेतल्या. आतां बाकीची भरताणसां हांव वजन करून घेतले. आमी कितें करया, आतां आमी वजन करून घेवया मसालो म्हणटा तशें. ऑलरेडी हे रेडी जाली, कितें म्हणटात तशें पॅकेटां रेडी जाली न्हू. हे पळयात मशीन करया चालू. चार्जिंग आसा. सो एक करून आतां कितें करया, वजन करून घेवया. हे पळयात हे गोष्टी सगळे म्हणटा तशें तुमी पळयतात पळय, ते पॉसिबल जालें फकत मम्मीक लागून आनी संजयाक लागून. कारण बॅक सपोर्ट जो आसा न्हय तो म्हाजो ही दोगांय आसा. ही दोगांय म्हाका सपोर्ट करतात, तेका लागून ऑन कॅमेरा तुमी म्हाका बऱ्या तरेन पळयता. कारण बॅक कॅमेरा सुद्दां खुबश्यो गोश्टी हँडल करच्यो आसता, कशें कितें ऑर्डरी घालप, ऑर्डरी पोस्ट करप, हे सगळे गोश्टी संजय हँडल करता आनी आमी पॅकिंग बीन करून दिता. आनी तेच बरोबर मम्मी मेन म्हटल्यार मसालो भाजून रेडी करून दिता. सो हेंच्या वचून तर न्हय हे सगळे गोश्टी इनकम्प्लीट म्हणटा तशें एकल्यान सगळे गोश्टी पॉसिबल जायना. सो जाय पडटा. सो आमी तिगाय अशे तरेन हे सगळे गोश्टी हँडल करता
काम घराचें चालू असलें तरी हे गोष्टी बॅक कॅमेरा चालूच असतात आमचे. गरज पडल्यार आमी रातची बसता पॅकिंगेक, बट ऑर्डर जी आसा ती कंप्लीट करता जशे ऑर्डरी येता तशे. आनी अजुनूय ऑर्डरी ज्यो आसा ते चालू आसा. इवन चवथी कडेन सुद्दां हांवें ऑर्डरी घातलेले आसा. आतां दिवाळी येता, दिवाळी कडेन सुद्दां थोड्यांनी ऑलरेडी बुकींग करून मसालो दवरलेलो आसा. सो तो आतां हांव रेडी करतलें थोड्या दिसांनी म्हणटात तशें. आनी अशे तरेन आमची पॅकिंग आसता. ऑलरेडी खुबशे व्हिडियोन हांवें तुमकां दाखयला. आतांशें नाही, व्हिडियो म्हाका करपाक तितलें पॉसिबल जायना कारण खुबशीं कामां आसता, ताका लागून नाही स्पेशल असो व्हिडियो करून पॅकिंग कशी कितें आसता हें दाखोवपाक पॉसिबल जायना. बट थोडीं जाणां खरेंच वेट करता की सुप्रिया केन्ना म्हणटा तशें पॅकिंगेचे व्हिडियो बीन घालतले. थोड्या जाणांक खूब लायक आसता की पॅकिंग कशी कितें करता, कशे तरेन गोश्टी असतात हे पळोवपाक लागून. हांगसर न्ही आमी सगळीं पॅकेटां भरून घेतलेली आसा. पळोवंक शकता तुमी 20 पॅकेट्स हांगसर केल्ली आसा प्रॉपर, म्हटल्यार 21 समथींग कितें तरी केलें मम्मी. सो अशा तरेन ही भरल्या. आतां ही पॅक करपाचें आहा फक्त मशिनान. आनी हांगसर मम्मी आसा ही पॅक. मम्मीचें काम हांगसर जाल्लें आसा. आतां कितें करता? टी टायम जालो तुजो? आतां तिजो टी टायम जालो खंय आतां ती कांयच तुमकां कळ्ळें तरी ते तिने कितें सांगलें तें तुमकां कळ्ळें तरी? आवाज तरी येयला आसतलो. हय, ती तुमकां सांगता म्हटल्यार आतां आपलो टी टायम जाल्लो आसा, आतां आपूण ब्रेक घेतले म्हणून. तिचें काम जाल्लें आसा अशें म्हणटा ती. बरोबर मगे? आवाज येवंक ना आमकां. आवाज मातसो व्हडलो न्हू तो. सो कळ्ळें आसतलें तुमकां मम्मी कितें म्हणटा तें. मम्मीचो आवाज तसो मोठो आसा पण आतां सद्या बारीक आसा. कॅमेरा ऑन जालो न्हू का तिचो आवाज बारीक जाता, कॅमेरा बंद जालो का तिचो आवाज मोठो जाता, कमी जाता. कळ्ळी ती आमकां. सो आतां हे जे आसा ना ते सायडीक काडून दवरतले हांव डबे बी. आनी मशीन हाडून दवरला ते पळय थंय आतां पॅकिंग बसतल्या. सो चला हे आतां फटाफट म्हणटा तशें पॅकेटां सगळीं पॅक करून घेवया. सो गायज हे पळयात अशा तरेन न्हय 2 फावटी हांव मशीन मारता. म्हटल्यार एकदां पोस्टानसून ऑर्डरी केल्या उपरांत ते वयरसून बीन उडयतात न्हय, मागीर पडले सुद्दां जाल्यार कांय प्रॉब्लेम जायना. ताका लागून अशे 2 फावटी मारता सो बरें जाता. हे पळयात पॅकेट अशा तरेन हांगसर रेडी जाल्लें आसा. सो सगळ्यान पयलीं न्हय हांव चेक करता की स्पीड बीन कशी कितें आसा ती. ताका लागून एक प्लास्टीक घालता पयलीं आनी चेक करता. सो अशा तरेन न्हय पॅकिंग आसता. म्हटल्यार सांगोंक गेल्यार बारीक बारीक गोश्टी सांगपाक सारके भरपूरशे आसता जेन्ना आमी पॅकिंग करता तेन्ना. थोडे फारशे हांगसर हांवें तुमचे बरोबर शेअर केले. आनी मसालो जो आसा तो फटाफट म्हणटा तसो हांगसर पॅकिंग करून जालो सुद्दां, कारण मम्मीन भरपाक सुद्दां म्हाका हेल्प केल्ली. एक्चुली हे जे पॅकिंग आसा पळय ते संजय करपाक बसता, हांव मसालो भरपाक बीन बसता. म्हटल्यार प्रत्येकाचे वेगवेगळे काम आसता. सो अशा तरेन एक्चुली आमी मॅनेज करता. बट आयज कशें जाल्लें, आयज म्हणटा तशें म्हाजे कडेन टायम नासलो. घरा कडेन परत परत उठोन वयचें पडटालें. सो ताका लागून म्हणटा तशें मॅनेज जायनासले थोडे गोश्टी. बट हांवें केले ते. आनी अशें ना की हे काम संजयाचें आसा तें काम म्हाजें आसा म्हणून म्हाका येना. ना, हांव सगळें शिकता. स्लो स्लो करून हे शिकता हांव. म्हटल्यार स्टार्टींग सगळ्यो गोश्टी नेवीनूच आसले. कशें जातलें, कशें कितें पॅकिंग करप, कशें कितें वजन करप, हे गोश्टी सगळें नीव आसता. आनी स्टार्टींग अशें दिसता जातलें की ना.
बट जेन्ना आमी ते गोष्टी शिकता तेन्ना तेका एक एक्सपिरियन्स मेळटा, न्यू गोष्टी शिकोवंक गावता, चुकपाक सुद्दां जाता आनी जेन्ना आमी चुकता तेन्ना आनीक कितें तरी बरें शिकता अशें म्हाका तर दिसता. सो अशे तरेन फटाफट सगळें पॅकींग करून घेतलें. हांगसर न्हय फायनली म्हणटा तशी सगळी पॅकेटां अशे तरेन पॅक जाल्ली आसा. पळोवंक शकता तुमी सगळी पॅकेटां हांवें एक करून पॅक करून घेतली. 21 म्हणटा तशी. आतां ही न्हय एक्स्ट्रा आसा ती कटींग करतलें हांव. आतां कटींग स्टार्ट जातली म्हटल्यार एक्स्ट्रा जे आसा न्हय ते कटींग करप आनी मागीर परत आसली तशी सेकंड पॅकींग घालप तेका. सो जेन्ना आमी पॅकींग करता पळयात तेन्ना बारीक बारीक गोश्टी खूब अशें लक्षांत दवरचें पडटा आनी ते बरे तरेन करचें पडटा. आनी तेच बरोबर खरें सांगूंक न्हय जाल्यार बिझनस कितें आसता आनी कसो आसता हें स्टार्टींग तर म्हाका अजिबात कांय खबर नासलें. बिझनस म्हटल्यार आयकलेलें म्हटल्यार बिझनस करतात, हो बिझनस आसा तो बिझनस आसा, बट डिटेल्सान जेन्ना आमी तो बिझनस स्टार्ट करतात तेन्नाच कळटा तेजो मिनींग की बिझनस कितें आसता. बिझनस असो आसता की खुबश्यो गोश्टी आमकां भितर पळोवच्यो पडटा, शिकचें पडटा, एक्सपिरियन्स घेवचो पडटा, चुकपाकूय जाता, शिकपाकूय जाता. एका बिझनस म्हणटा भितर लॉस बी जाता, प्रॉफीट बी जाता, एका बिझनस म्हणटा. आनी हे गोश्टी जेन्ना हांवें स्वता स्टार्ट केले तेन्ना बिझनसाचो मिनींग म्हाका कळ्ळो आनी आतां फुडें बीन शिकून तो प्रॉपर कळटलो. फारशी पॅकींग जी आसली ती हांवें करून घेतली आनी थोडी फारशी आसली ती म्हणटा तशी पेंडींग उरली कारण झिपलॉक बॅग्स जे आसा न्हय ते काबार जाले. सो बाकीची पॅकींग जी आसा ती मागीर करतले म्हटल्यार लेट अशी कारण म्हाका आतां हाडपाक जाय ती. तेका लागून एक्चुली म्हाकाय आयडिया नासली की झिपलॉक बॅग काबार जाय येयला म्हणून. सो अशें जाता न्हय बारीक बारीक गोश्ट. सो पूण कशी करून ही ऑर्डर फाल्यां म्हाका पोस्ट करपाकूच जाय. आनी तेच बरोबर आतां थोडी फारशी तुमची क्वेरी आसा ती क्लियर करता. खूब जाणां फीश करी मसाले खूब एक्चुली डिमांड आसा. खूब जाणांनी ऑर्डर केल्लो आसा आनी खूब जाणां म्हाका विचारतात कंटिन्युअसली न्हय फीश करी मसाले कॉन्टॅक्ट्स चालूच आसता. सो एक्चुली फीश करी मसालो जो आसा तो खरोच सांगपाक गेल्यार स्टॉकान ना. म्हटल्यार आतां हांव स्टॉकान हाडटलें कारण आतां पावस जो आसा तो थोडो कमी जाता. सो म्हणटा तशें जेन्ना बी हाडटलें म्हटल्यार आनी 1-1.5 म्हयन्यान तरी फीश करी मसालो हांव हाडटलें स्टॉकान. करी मसालो स्टॉकान येयलो म्हणजे रेड चिली पावडर सुद्दां स्टॉकान येतलो. रेड एक व्हडली क्वेरी आसली म्हटल्यार कालूच म्हज्या एका सबस्क्रायबरान विचारलेलें की गरम मसालो या कसले मसालो तुमी कसो कितें स्टोर करता, आमचे कडेन तो कितलो हेलो तरी बरो उरना. आतां डिपेंड तुमचेर आसा. मसालो हांव तुमकां दिता फ्रेश दिता. आतां फूल डिपेंड तुमचेर आसा तुमी कशें कितें तो स्टोर करता, कसो कितें यूज करता हें तुमचेर आसता. कारण कशें आसा आमी मसालो वेगळ्या पद्दतीन स्टोर करता, बाकीची वेगळ्या पद्दतीन स्टोर करता आसतली. आमी सांगपाक गेल्यार डेली युजाक जो मसालो हांव तो सेपरेट दवरता आनी बाकीचो मसालो एक्स्ट्रा आसता भरपूर तो सेपरेट दवरता. म्हटल्यार भितर एअर पास जावपाक जायना, स्मेल भायर वचपाक जायना अशे तरेन मसालो स्टोर करता आमी. आनी त्या सबस्क्रायबरान म्हाका हें विचारलेलें की स्टीलच्या डब्यान दवरपाचो या प्लास्टिकान दवरपाचो या ग्लासान दवरपाचो. सो आमचें सांगता आमी जर प्लास्टिकानूच दवरता, ग्लासान दवरिना, स्टील डब्यानूय दवरिना. प्लास्टिकान दवरतना आमी दवरतना असो दवरता की तो बरे तरेन लॉंग टायम स्टोर जावपाक जाय. खरें सांगपाक गेल्यार ना आमी मसालो असो करता जर आमी आतां केलो मे म्हयन्यान केलो जाल्यार नेक्स्ट मे म्हयनो येयसर तो मसालो उरता अशे तरेन आमी तो स्टोर करता. आनी जितलो मसालो जुनो जाय तितलो मसाल्याक टेस्ट बरी येता, कळ्ळें ना. सो जितलें म्हाका खबर आहा जितलें आतां हांवें भितरल्यान शिकून घेतला. सो कारण आतां आमी मसालो सेल करता सो खुबश्यो गोश्टी शिकोवंक गावता. जितलें म्हाका आयडिया तितलें तुमचे पर्यंत पावयता हांव. अशी क्वेरी हांवें क्लियर केली कारण खूब जाणांची क्वेरी आसता. थोडी जाणां विचारतात म्हाका, थोड्यांक हांव तेन्नाच सांगता. सो व्हिडियोनूय सांगलेलें खूब बरें कारण कालूच म्हाका एक कॉन्टॅक्ट येयलो जे 5 kg मसालो ऑर्डर केला तेणी म्हाका विचारलेलें स्टीलच्या डब्यान दवरपाचें, ग्लासाचें दवरपाचें या प्लास्टीक. सो गायज चला तर आयचो व्हिडिओ हांगसरूच एंड करूया. आय होप तुमकां आयचो व्हिडिओ आवडलो आसतलो. व्हिडिओ आवडलो असेल जाल्यार लायक शेअर सबस्क्रायब करूंक विसरू नाका. परत एकदा मेळया एका नवीन व्हिडिओन. ते आमचं देव बरें करूं. आनी थोडी जाणां म्हाका हें सुद्दां विचारतात सुप्रिया तूं मसालो सेल करिना कारण घराचें काम इतलें आहा म्हणून तुवें मसालो सेल करपाचो बंद केलो काय ना. तर ना हे कन्फ्युजन हांवें 2 फावटी क्लियर केला. परत 3rd टायम आतां क्लियर करता. मसालो आसा तो म्हाजो एक धाकटोसो बिझनस आसा. हांव कितलें बिजी असलें तरी म्हाज्या स्वताच्या कामाक हांव टायम काडटलें. प्लस यूट्यूब सुद्दां म्हाजो एक कामूच आसा.
हांव कितलेंय म्हज्या लायफान बिजी असलें तरी कामाक टायम दिवकूच जाय, बरोबर न्हय? सो कळ्ळें आसतलें, घराचें काम चालू असलें म्हणून हांवें मसाल्याचो बिझनस स्टॉप करूंक ना, तो चालूच आसा. बॅक कॅमेरा चालू आसा, कॅमेराचेर तितलो दाखोवपाक म्हाका गावना, जितले हांव ऑर्डरी घालता. ऑर्डरी म्हजे चालूच आसा, कंटिन्युअसली चालूच आसता. वरान सुद्दां हांव थोडे ऑर्डरी दिता, थोडे फारशे हांव शूट करिना, कळ्ळें ना? आनी सगळ्याच गोश्टी शूट करिना हांव. सो थोडे गोश्टी बॅक कॅमेरा सुद्दां आसतात. ओके, सो चला तर, बाय बाय.